आता कोरोना व्हायरसान आज जर पेपर वाचलो जाल्यार अशें दिसता की देशान आमचो कोरोना व्हायरस आयिल्लो आहा, सारको आयला. शुअरली इट हॅज एंटर्ड इन. रातचो डोमेस्टीक फ्लायटीन आयला. तो म्हणटा गोंयच्या एअरपोर्टाचेर एक बोर्ड आहा फॉर पेशंट्स कमिंग फ्रॉम पॅसेंजर्स कमिंग फ्रॉम चायना. ताणी हांगा येवचें म्हणून मेन करपाक पसून कोण ना थंय. सो हेंचे एक्सरसाइज केल्या चीफ सेक्रेटरीन की आमी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक अशें करूंक जायना. हांगा कितें ते आयसोलेशन वॉर्ड्स क्रिएट केल्या, 10 जाणांक क्वॉरंटायन केल्या. हें सगळें बरें आहा. दुसरे सायडीन आमचो म्हजो मित्र बाब मायकल लोबो म्हणटा की कोरोना व्हायरस हें इन्क्रीज टुरिस्ट इन गोवा म्हणून. हें म्हणून कितें maybe it's not wrong, but don't Michael Lobo should also not become a scientist. मंत्री सायंटिस्ट जावंक शकना की आमकां ते कांय जावचेंच ना म्हणून. अरे आमकां जावचें ना जाल्यार 10 जाण आयले कशे, 10 जाण क्वॉरंटायन केले कशे तुमी. आज टुरिझम मातसो वाडलो, कोणाक आनी खंय वचूंक मेळना म्हणून तो गोंया आयलो. पूण गोंयांत जर दुयेंस तो घेवन आयलो जाल्यार आमी हें विकतें दुयेंस घेतात. And I think Michael should be careful not to sort of instigate these authorities to be careless. Because authorities get a backing. की मंत्री कसं म्हणतात की हें जावन आमकां आनी टुरिस्ट फुटफॉल येवपाक लागले. बिझनेस लावन सगळे वचून बिझनेस लावन चॅक करतात. इंडियेक पावतकीर कितें जाता थंय बरयल्लें आहा तूं जर चायना गेल्लो, तूं जर हाँगकाँगाक गेल्लो, तूं जर इटलीक गेल्लो, तूं जर इरानाक गेल्लो जाल्यार तुवें हे कावंटराचेर वचपाचें. हांव कित्याक वतलो थंय. म्हाका जर क्वॉरंटायन करतले आनी म्हाका थंय 48 hours बसयतले ते हांवें कित्याक हांव सांगनासतना हे सायडीन वता. सो हें देशान चल्लां केअरलेसनेस. आनी ताचे फुडें गोंयांत चल्लां. गोंयांत तें पसून ना. तो मनीस बोर्ड घाला पूण फुडें कोण ना. आतां तातूंत हांव विश्वनाथाक ब्लेम करना कित्याक आय डोंट नो वॉट कंट्रोल्स ही हॅज ऑन द एअरपोर्ट ऑथॉरिटी. तो कितेंय हे पेपरान ताचे कितें आयसोलेशन वॉर्ड हे सगळ्यो काणयो सांगू. ऑस्पिशो हॉस्पिटलान आयसोलेशन वॉर्ड म्हणटा. ऑस्पिशो हॉस्पिटलाचेर अशी हातान मूठ मारल्यार बिल्डींग पडपाची आहा. हॉस्पिटल कोमान आहा. हांव म्हणीत आहा तें आनी ऑस्पिशो कसलें क्वॉरंटायन करतले. सो आय थिंक गव्हर्नमेंट शूड सेट अप अ प्रोटोकॉल फॉर द टुरिस्ट हू आर एंटरिंग द स्टेट. नॉट ओनली इंटरनॅशनल टुरिस्ट, ऑल्सो डोमेस्टिक टुरिस्ट. Because domestic tourists will come affected. You see, it has come. Gurgaon Paytm बंद केलें माझे ऑफिस. Paytm म्हणटाले प्रधानमंत्री मोदीचे एक सारकें हें मारलें. इट्स अ सिम्बॉल ऑफ डिमॉनिटायझेशन. दॅट ऑफिस इज शट डावन. आनी ते सगळे गुडगांवचे कझिनो खेळपाक येतात रातचे. ते घेवन येवंक शकना गोंयांत. कझिनोन भितर येतना चॅक करप ना म्हणजे हॉटेलान येता ताका चॅक करप ना. सो प्रोटोकॉल हॅव टू बी सेट for entry of all domestic and international tourists into the state, at railway stations, at airports, at bus stands, everywhere. You'll have to take the care. And second, protocols have to be set before they enter hotels. Because unfortunately they may infect people who are goons. गोंयांत ऑलरेडी टुरिझमाचो फायदो व्हडलो गोंयकारांच्या हातांत उरना. लास्टाक दुयेंसूय गोंयकारांक दिवन वचत ते. हें आहा सरकारा कडेन फकाणां करप ना हाजेर. Just आपूण हें करचो ना तितलें करचो ना. This is not responsibility. You have to be proactive. And to be proactive, this is a very, see, nobody knows where it will go, where the world will go after this coronavirus. But it's a big pandemic and it's a very fearful situation. I think one should be responsible. It cannot be very irresponsible.